आमचे चडशे जाण आसा पळय ते आमी एक्चुली घुमट आरतींतले कलाकार. घुमट आरती. हय, तो यशवंत आमचो आकाश आसा, हांव आसा, तो सुद्दां घुमट वाजयता. इवन वरदान सुद्दां पयलीं सिंगींग केला एका घुमट आरतीक. आतां दत्तराजूय आसा घुमट आरतीक. सो आमी एक्चुली पयलीं फोकानसून अशें बिकॉज ऑफ फोक आमी पयलीं मेळ्ळे आनी बिकॉज ऑफ म्युजीक कॉलेज आमी पयलीं मेळ्ळे थोडे थोडे. आनी तेच्या उपरांत म्हणजे आमी ऑलरेडी जे म्युजीक करता पळय ते आमच्या पुरतेच आसले. सो तेतून जेन्ना बाकीच्यांचे आयडियाज एड जाले पळय तेन्ना मागीर म्हणजे आतां दत्तराचार्यान म्हाका कितें सांगलें की तुवें आतां अशें केलें तें अशें करूं शकता. अरे आमी बरोबर कितें करूं शकता मरे. तेच्या उपरांत आकाशाची बीट बॉक्सिंग ऐकली, तेका घेतलो, तूं बरोबर आमच्या कितें करूं शकता. मागीर यशवंत येयलो, दत्तराज येयलो, म्हणजे सगळें इल्लें इल्लें करून सगळें एड जालें. येयलो आता तो एक क्युरियस आहा दिसता. क्युरियस कॅट. सो तुम्ही सगळे एक वांगडा मेळोन कितें तरी तुमचें नवें जालें अँड दॅट क्लिक्ड फॉर यू. आमचे स्टार्टिंगच्यानूच पयलींच्यानूच एक्चुली अशें चिंतप आसा की एक मायंडा पेक्षा एक्चुली 6-7 मायंड्स आसलेले बरे. सो दॅट तो मागीर कलेक्टीव जेन्ना एक कितें फॉर्म जाता तेन्ना बेटर जाता. एक इंडिविज्युअल पेक्षा ते बेटर जाता. सो त्या खातीर आमी सगळे अजून मेरेन बरोबर आसा आनी आमी ट्राय करता की आनी आमी बरोबरूच रावन खूब म्युजीक करचें सगळ्यां खातीर. म्हाका अशें दिसता की आतां आमचे सगळे मेंबर्स जे आसा अशें ना की सगळेच म्युझिशियन हातूंतले. थोडे अजुनूय पार्ट टायम जॉब करता. पार्ट टायम जॉब थोड्यांचो प्रोफेशन वेगळो आसून तरी म्युजीक सायड बाय सायड आसा. सो तुजो प्रश्न कितें आसलो की आमी म्युजीक कित्याक चूज केलो. प्रत्येकाक खबर आसलें की खबर ना की बाबा आपूण म्युजिकान उरतलो की ना. आकाशाकूय खबर आसचें ना की बाबा तो बीट बॉक्सिंग करतलो की ना. इवन बीट बॉक्सिंग इज अ पार्ट ऑफ अ म्युजीक. सनीलाक खबर नासलें की बाबा तो केन्ना गिटार वाजयतलो हें. सो तेंच्यांनी आपापल्या तरेन ट्राय केलें आपल्या कडेन कितें जाता तें. वरस जावं मागीर दत्तराज धर, यशवंत धर, ओके, इवन हांव धर, जाल्यार आमकां म्हणजे अशें खबर नासलें की खंय वचपाचें हें घेवन. म्युजीक आसलें ओके, पूण जेन्ना आमी एकी कडेन येयले पळय तेन्ना कळ्ळें की वी आर मेंट टू बी फॉर ईच अदर. आनी हो ग्रूप जालो जेणे करून आमी इन्स्पायर जाले की बाबा हें कंटिन्यू व्हरोंक जाय. तेका लागून आय थिंक आमी म्युजीक चूज केलें तेजें कारण हेंच की आतां हो ग्रूप फुडें व्हरप आनी टू क्रिएट मोर म्युजीक दॅट्स इट. आनी एकामेकाक लागून आमकां कळ्ळें की बाबा आमी म्युजीक चूज करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज ऑफ दीस ग्रूप आनी हेंच आमकां फुडें व्हरतलें. दिस इज वॉट आय फील. वंडरफूल.